एज्रासाच्या पुस्तकावेले वाचप. सांजेच्या बलिदानाच्या वेळार हांव एज्रास परत सोयरानार आयलो आनी पिंजलोली नेसोण आनी नेसपां आवरण घालून दिमेर पडलो. सर्वेस्पराक म्हज्या देवाक म्हजे हात उबारून हांवें म्हणलें, म्हज्या देवा, हांव लजतां आनी म्हजें तोंड तुका दाखोवंक, म्हज्या देवा, हांव घाबरतां. कित्याक आमच्या तकल्या वयर पावसोर आमचीं खोटेपणां वाडल्यांत आनी गुन्यांव स्वर्गाक तेंकोसोर चडला. आमच्या पुर्वजांच्या काळांत थावन तें आतां पर्यान आमचो गुन्यांव भोव व्हड. आमच्या खोटेपणांक लागून आमकां, आमच्या राजांक आनी आमच्या यादनिकांक दुसऱ्या देशांचे राजांच्या हातांत घाली आनी आमकां तोरसादीक गुलामपणांक, लुटीक आनी लोचेक पावयली. ही आमची गोड आज. पूण आतां अवचीत सर्वेस्परान आमच्या देवान आपल्या उपकारान आमचो एक उरलोलो जोमो सांबाळून दवरलो आनी आपल्या पवित्र जाग्यार आमकां आसरो दिलो. हे भाशेन आमच्या देवान आमच्या दोळ्यांक उजवाड हाडलो आनी आमच्या गुलामपणांत आमकां नवी घोटाय दिली. आमी तर गुलामां, पूण देवान आमच्या गुलामपणांत आमचेर विसोर घालूंक ना. पेर्सेच्या राजांच्या दोळ्यां मुखार आपली काकलूत ताणें आमकां दाखयली आनी आमच्या देवाचें मंदीर नव्यान बांदूंक आनी ताचें घोट्टान नव्यान बांदूंक हाडूंक ताणें आमकां रोजा मेळोशी केली आनी जुदेयांत आनी जेरुसलेमांत आमकां सुरक्षीत आसरो दिलो. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. आमचो देव जियेता सासनाक सासनाक, ताचें नांव व्हड जावं. सर्वेस्पर एकदां खास लायता आनी एकदां बक्षिता. तो मनशाक खोल नरकान घालता आनी तांचो सामको भस्म जावपाची तांकां निबारता. कोणूच ताच्या हातांतलो वाटायना. सबाब, आमचो देव जियेता सासनाक सासनाक, ताचें नांव व्हड जावं. राष्ट्रा मदें ताणें तुमकां शिंपडायली, पूण थंयसरूच ताणें तुमकां आपली वडवीक दाखयली. सगळ्या जिव्या मनशां मुखार ताचें नांव वयर काडात. तो आमचो धोनी, आमचो देव, तोच आमचो बापूय, तोच देव सासनाक सासनाक. सबाब, आमचो देव जियेता सासनाक सासनाक, ताचें नांव व्हड जावं. पळयात, कितल्या बरेपणान तो तुमकां वागयता. व्हडल्या ताळ्यान ताचे उपकार आठयात. नीत करतल्या सर्वेस्पराचें नांव वयर काडात. काळजांच्या राजाची वाखाणी करात. सबाब, आमचो देव जियेता सासनाक सासनाक, ताचें नांव व्हड जावं. हांव जाल्यार म्हज्या परदेसांत ताची वाखाणी करूंक गायतां. पातक केल्ल्या राष्ट्राक ताची पदवी आनी व्हडतेपण परगट करता. सबाब, आमचो देव जियेता सासनाक सासनाक, ताचें नांव व्हड जावं. पातक्यानो, ताचेशी परतून येयात. तुमची चाल ताचे मुखार प्रमाणीकपणाची जावं दी. तो तुमचे घोडेक तो तुमकां आपलें भलेपण दाखयतलो आनी तुमची दया करतलो. सबाब, आमचो देव जियेता सासनाक सासनाक, ताचें नांव व्हड जावं. उद्गार. Sorbes por soy, soy, sorbes.
देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. Sorbes foran soy, soy, sorbes foran soy, sorbes foran soy, soy. Sorbes foran soy, soy, sorbes foran soy, sorbes foran soy, soy. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून 12 जाणांक एकठांय आपोवन हाडले आनी सगळे देंवचार काडूंक तशेंच पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी आनी अधिकार दिलो. देवाचें राज परगट करचे खातीर आनी वायटेकारांक बरी करचे खातीर ताणें तांकां अशें सांगून धाडलें: वाटेक दांडो, पोती, खाण, जेवण, दुडू कांयच व्हरो नाकात आनी 2 आंगावळी तुमचे कडेन आसची न्हय. खंयचेय एके घरांत भितर सरात आनी ते स्वाते वेल्यार भायर सरो पर्यंत थंयच रावात. कोण तुमकां घेना जातीत जाल्यार ते नोंगरांतले भायर सरतना तांचेर आड गोवायकी दिवचे खातीर तुमच्यान पांयाचे धूळ पर्यंत झाडून उडयात. म्हणटूच ते भायर सरले आनी वेता थंय शुभ वर्तमान परगटीत आनी पिडेवंतांक बरी करीत गांवां भोंवले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वड शुभ वर्तमान परगटीत. नियाळाक आदार. गो टू द पुअर, यू विल फायंड गॉड. गरिबांशी वचात आनी तुमकां थंय देव भेटतलो. हे बाग. विन्सेंट दी पॉल हाची सादी सोबीत उतरां. बागून विन्सेंट दी पॉल खालतिकायेची जिवीत जिवंक बारी वावुरलो. गरजेवंतान सवें ताणें देवाचो रूपकार पळयलो आनी थांबून आसतना ताची सेवा केली. दुबाव ना, हे भाग्यवंताक जायते आडकोळींक फुडो करचो पडलो आसतलो, पूण शुभ वर्तमानान परगटपाचो वावर ताणें व्हडा मोगान फुडें व्हेलो. आनी हाकाच लागून सेंट विन्सेंट दी पॉल ही संस्था आयज आख्ख्या संवसारांत दुबळ्या धाकट्यां खातीर उर्बेन वावुरता. जेजू आयचे शुभ वर्तमानांत हाचेरूच आमचें लक्ष घालता. शुभ वर्तमानांत मोगान, सोंसणिकायेन, बावाटान आनी बरवशान जिवंक आदल्या करारा एजाराच्या पुस्तकांत एजारा आपल्या वायट कर्तुबांची दूख धरून देवाचे वेंगेंत परतून येता आनी ताची वाखाणी करता. आपल्या चालत्या जिविता वरवीं देवाक गोवायकी दिता. शुभ वर्तमानान परगटप म्हणल्यार हेंच चालत्या ल्हान ल्हान कमिन्यांतले जेजूची शिश जावप. वन डे ॲट अ टायम हें सोबीत गायन आमकां सांगता. दर दिसाक कितें करचें आसा तें बरे भाशेन करून शुभ वर्तमानान परगटपाचें काम चालू दवरूंक. तर आयज आमचो थाराव जावन दी आमच्या साद्या चालत्या जिविता वरवीं जेजूक परगटूंक आमी वावुरया.